बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसू. भावांनो आणि भयणीनो, आज आमी लिटर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार संभ्रमून आसां आनी आज आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची सगळ्या सर्वांच्या राजाची दबाची परबी संभ्रमून आसां. और तो दीस हो आमकां रायांतलो राय जेजू, ह्या जेजू राय म्हणल्याची परब आमी संभ्रमता. भावां भयणीनो, 1925 हाच्या पयले वर्सांनी आमी पळोवंक गेल्यार सर्वाधिक पर आमी म्हणटा आमचो हिटलर झूज मांडटा आनी थंयसर आमी पळयता तो डिक्टेटरशीप चलोवंक प्रयत्न करता. ताच्या पयलें पळयल्यार थंयसर मुसोलिनी इटलीचे वयर आनी युरोपान सगळ्यांनी असले राय हांवूच सर्वस्व सगळें हांवें सांगलें बरें जाय जाय म्हण करता आसतना पवित्र सभा ही चिंता क्रिस्तांवांक आमकां एक राय आसा, तो जावन आसा सगळ्या संवसाराचो राय. आनी अशें 1925 पोप लियो 11 हाणें ही परब परगट केल्ली आसा, क्रायस्ट द किंग, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची सगळ्या सर्वाच्या रायाची दबाची परब. आनी ही परब आज आमी संभ्रमून आसां. एक घडीभर दोळे आमचे दंपया. देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर काळजंतावन ताका दिन वाचतना जायते पोती बाबा आनी भयणी आमच्या जिवितांत कोण राय चलोवन आसा, कोण रायपण चलोवन आसा. सबारपोटी चिंताव जेजूस आमच्या जिविताचें सर्वस्व. जेजू म्हाका जाय, जेजून सांगलें बरी जियोंक जाय. तरी ल्हान ल्हान संगती ह्या संवसाराच्यो जावंक पुरो नांव, मान, पदवी, अधिकार, ह्या पयशे, आस्त, हे सगळें थोडे पटी आमच्या जिवितांत रायपण चलयता. ही राजवडकी क्षुल्लक म्हण जाणा जावनो. ससनाच्या राजवडके खातीर आमी आमची नदर दवरून आमची पातकांच्या बॉक्सांनी मागी आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान नुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगी सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. जे कितें तें साफ घेवन आमी हांगासर आयल्या भक्तीपणी जेजूच्या पांयां तळ दवरया. जल्म दिवस संभ्रमतात, वार्षिक दीस संभ्रमतात जाल्यार ह्या मिसाचें बलिदानांग जर त्या साव भेटयलां जाल्यार ताचे खातीर मागया. सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळू बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्रत्मेच्या एकपणांक जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायलीचो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनांत दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें, आमी तुज्याच हाडा मासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी सावल आमचे राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां पाटी हाडले. आनी सर्वेस्वरान ताका म्हळें, तुमचो म्हजे पदजे इस्रायलीचो गोळी जातलोय, तुमचो इस्रायलीचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायलीचे सर मालगाडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्वरा हुजीर तांचे गडे एक करार केलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. सांपावलान कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणींनो, उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतलें काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान हाडून पायल्यान. त्याच ताच्या पुता मरेफात लाभता आमकां चडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणें. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जणीत सर रचना मोदें.
ताचे थंय सर्गींचे आनी पृथ्वेचे दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना सिंहासनां स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचलें. सर रचना जावचे पयलें तो आशिल्लो. सर वस्तू ताचे मरिफाद अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फोल्ड जिवंत जाल्ल्याचे देवाची सुखुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करूंक आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफाद समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपल्या थंय राजी करूंक घेवची म्हूण. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पराची नावी येता तो संदेवसा आमच्या बापा दाविदाचे रास ताका आनंद सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सुवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्त. महिमा तुका येसुया. शेकी जेजूक कुर्सार मारता आसतना लोक लागस रावन पळयत आसलो. ताचे मुखंड ताका खिंडून म्हणाले, हेरांक ताणें बचाव केलें. हो देव असो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जू देवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जू देवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकळायिल्ल्या अपराध्या पैकी एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाली आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारलेली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय बाबांनो आनी भयणीनो, क्रायस्ट द किंग ही परब आमी संभ्रमून आसा. हांव जेजू न्हय मात्र संवसार आसो, सर्ग आनी संवसार आसो, सगळ्यांचो राय अशें म्हणटा आसतना हर एक पोटी उगडासा कडचें गडी सावन आसा राय अलेक्झांडराचें. राय अलेक्झांडर संवसारभर सबार राजा वयर जीक जोडून आपल्या माही गांवाक पाटी परततालो. हर एक कडेन बऱ्या भशेन ताका जीक मेळटाली आनी उपरांत पाटी परतत आसतना बाबा आनी भयणी वाटेर तो पिडेक वळख जाता आनी ह्या पिडेन ताका मरणाच्या तणेक हाडून पाहिल्लो. त्या दाळा ताचे सगळे सैन्य आनी आस्त बदीक ताचे पिडा गुण करूंक सकली ना. कितें ताका बगता
मरण पावच्या फुडें आपल्या मोगाळ आवयचे मुखां पळ एक पुटी मनी पळय जई म्हणून तो आशेता. तरी ह्या पिढे वरवीं ती आशा बागोवंक ताच्यान साध्य जावचें ना म्हूण ताका बगता आसतना, थोडोसो वेळ उरला म्हूण तो चिंत आसतना आपल्या सैन्याच्या मुखेल्याक आपोवन तो अशें म्हणटा, हांव मेल्या उपरांत म्हज्यो 3 आशा तुवें जारी करी जय. कितें दुनिया विचारलें सैनिकान. पयलें म्हणालो, म्हज्या वैजांनी कितें करी जय, म्हज्या वैजांनी म्हजी पेट वोवय जय. दुसरें, म्हजी पेट वोवयता आसतना जें कितें भांगार आनी पयशे हांवें जोडल्यात ते सर्व सिमेस्त्रीच्या वाटेर तुमी शिंपडाय जय. आनी तिसऱ्यान, म्हाका मातयेक निखेपितना म्हजे हात पेटेच्या भायर उक्ते तुमी सोडोवन दवरी जय. आनी हे आयकल्लो मुखेल शिपाई रायांच्या हाताक उमो दिता आनी म्हणटा, तुजे कुशे प्रमाणे जावं राया, पूण हांवें सवाल करीत गी अशें कित्या. राय अलेक्झांडर उलयलो, सगळो संसार जिखलो राय अलेक्झांडर बाबा आनी भयणी आपल्या मरणाच्या तनीर 3 संगती थंयसर शिकलो. आनी ते जावन आसा, परिणत बऱ्यांतले बरे धाकटेर थंयसर आसोनी मरणांत आवन ताका कोणी बचावी दिवंक शकलो ना. देखून ताची पेट ते धाकटेर वोवून दी म्हणटा. दुसऱ्यान तो म्हणटा, म्हजें सगळें जिवीत संवसारीक रेस्तकाय जोडूंक हांव पेसाडलो, तरी तें खंयचेय फायद्याक पडलें ना. हें लोकांक, आमच्या सर्व लोकांक कळचे खातीर तें सिमेस्त्रीच्या वाटेर तुमी उडया या शिंपडया. आनी तिसरें जावन, ह्या संवसाराक हांव रित्या हातांनी आयिल्लो, रित्यास हातांनी पाठी गेलो म्हूण कळचे खातीर म्हजे हात मरणाच्या पेटेंत उक्ते दवरा. जायते पटी हे आमी आयकलां बाबा आनी भयणी. ही राय अलेक्झांडराची खाणी. संवसाराच्या सुरवेर तावन आज पर्यान असले सबार राय येवन गेल्यात. आयले, राजवडकी चलयले, उपरांत संवसार सांडून सयत गेले. हातून थोड्यांची नांव आमच्या मोतींत उरल्यान, थोडी बुकांनी उरल्यान आनी थोड्यांचो उगडास मात्र आसा. पूण आजुनी एकलो राय आमचे मदें सदांच जिवीत आसा. संवसाराच्या इतिहासान तो भोव फामाद जावन आसा. ताका सेवक नातल्ले, पूण ताका धनी म्हणून आपयतात. ताका संवसारी पदवी नातल्ली, तरी ताका मेस्त्री म्हणटात. ताची थंय धाकटेरगी नातल्ली, तो शिकोंक ना, तरी ताणें सबारांक गूण केला. ताचे कडेन सैन्य नातल्लें, तरी ताका संवसारी सकड राय म्हणटाले. ताणें कसलेंच झूज मांडूंक ना, तरी बाबा आनी भयणी तो सगळो संवसार जिखलो. ताणें कितेंच सूख केली ना, तरी ताका कुरसायलो, ताका निखेपिलो, तरी तो आज आमचे मदें जिवंत आसा. तसो जावन आसा आज आमी परब संभ्रमतांव आमचो राय बाबा आनी भयणी जेजू ख्रिस्त. त्या रायाक आमी आजुनी वळखून आसाव. आमच्या राजाची, आमच्या काळजाची राजवडकी चलय जय म्हूण सदांच आमी मागून आसाव. तर बाबा आनी भयणीनो, राय तो वय, पूण ताचें राज खंय आसा हाका हांव आनी तूं वळखत गी म्हणलें गरजेचें. देवाच्या उतराचो आदार आमी सोदलो तर जुआंवच्या अध्यायांत चॅप्टर 18 वर्स 36 थंयसर म्हणटा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. पळया बाबा भयणीनो, देवाच्या राजाक एका देशाक आसचे भाशेन बावटो ना, करन्सी ना. देवाचे राजाक तड ना, गड ना. ते तांतूं केल्लेले न्हय. जेजू आमकां सारकें समजयता, देवाचे राज तुमचे भितर आसा. सांपावला मुखांतर आमकां कळटा, कोलोसेकारांक बरोवन थंयसर सांगता, क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूंक. आनी हें जावन आसा म्हजें राज, क्रिस्ताचें राज.
न्हय तड आसले गड आसले बावट आसले करन्सी आसले राज पूण क्रिस्ताचे राज समाधानाचे शांतीचे बोगसनाचे राज तुमचे थंय आसूं पवित्र पुस्तक आमी आयकलें तर जेजूच्या काळार जीवन असले ते फारीचे बाबा आनी भयणी राय जावन असो जेजू देवाचे राज केवल ह्या संवसारांत बांदूंक आयला म्हूण चिंतात सगळीं अजापां थंयसर घडटात ताचे सांगात इतलो लोक येता हो आमचो राय हो आमची राजवडकी करतलो म्हूण ते चिंतात आनी त्याच देखून फारीजे येवन जेजू लागीं विचारतात केदळा तूं केदळा आमकां रोमा घरांत सुटका दितलोय ह्या देवान वेचलेल्या परचेक ह्या तुझ्या परचेक इस्रायल घराण्याक समाधान शांती केदळा हाड दिताय मेस्सिया केदळा अधिकार स्वीकार करता आमकां केदळा आमची ग्रेस्त काय हाड दिताय संवसारी संगती विशान सावालां अशें करूंक लागता ते फारीजे बाबा आनी भयणी जेजू लागीं सारकें समजूनचें तर देवाचें राज म्हळ्यार जेजून आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तशेंच आमच्या जिवितांत राज करचें जावन आसा तुका आनी म्हाका एकच सवाल आमचें जिवीत कोण आज राज करनासा सगळीं आमी बरीं दिसता हांव एक याजक जावन लायक जावन तुमी सगळीं आमी बरें दिसता भायल्यान बरें दिसता गी ह्या भितरल्यांनी तीच नितळाय आसा आमच्या जिविताची राजवडकी हर एक घडये म्हणल्या भाशेन कोण चलोवन व्हरनासा देखून ह्या साकान एका सर्वजनाचें कविते सांगिल्लें तें उगडासाक येता म्हाका थंयसर अशें आसा ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊನ್ನಿರಲು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನಿ ಇರಲು ಇಚ್ಛೆಯನಂತೂ ಬಾಳುವ ಸತಿ ಇರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸರ್ವಜನ तशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत खर्चाक जाय तितले पयशे आसात तर वस्तेक एक बरें घर आसा तर सांगल्ले परी आयकोवची जिणे सांगातेन आसा तर त्या सर्गाक उजो लाय म्हणटा सर्वजना सगळें बरें आसा तर सर्ग कित्या देवाचो उगडास कित्या जेजू म्हणलो राय कित्या देवाचे राज कित्या मीस कित्याक बोगसाने कित्याक आनी अशेंच आमच्या जिवितांत बाबा आनी भयणी देवाक राय करचें सोन्नू जेजूक राय करचें सोन्नू संवसारी कुशालायेक अधिकाराक स्थानाक मानाक असल्याक सगळ्याक आमी पटलून धरलां जाल्यार बाबा आनी भयणी समजून घेवया राय अलेक्झांडरा भाशेन जिणेच्या अकरेच्या घडयेक पावतना कितें आमी वोवून व्हरूंक शकतले हांव जेजू आमचो राय जावन आसा नाना रितीच्यो वायट सकत आमचे आज जिविताची राजवटकी करनासात आमचें कोप जिणेचें कोप भायल्यान बरें आसा गी भितरल्यान मेळ्ळां गी हांसून नियाळ आमी करया देवाचें राज आमचें थंय आसा म्हणली समजून आमी घेवया आमचें मोदें आसा जेजूक राजवटकी करूंक आमी अवकाश करून दिवंक जाय कशें पयल्यान पयलें जेजूक स्विकार केल्लें मानून घेवया काळजांत आमचो राय आयला तो आशेता आमच्या काळजांत जियोंक पवित्र पुस्तक कितें सांगता पवित्र सभा कितें सांगता ती तोडी मवल्यां आमच्या जिवितांत रुथा करूंक प्रयत्न करया प्रत्येक जावन घरा वेता आसतना एकामेकाचें तोंड पळोवन हांसूंक जाता गी म्हणलें समजून घेवया जर तर तो आमचो अधिकार हांवूच सर्वस्व म्हणलें थंयसरी आमी दाखोवन दिता जाल्यार म्हज्या बायले कडेन घोवा कडेन भुरग्यां कडेन ह्या सांगाती ह्या सका कडेन बाबा आनी भयणी कोण राजवटकी चलो नासा म्हजो राग गी म्हजो अहंकार गी ह्या सुमी जेजू क्रिस्त गी खंयसर बोगसाने आसा थंयसर देवाचें राज आसा खंयसर माया मोग आसा थंयसर देवाची राजवटकी आसा क्रिस्ती परजा जावन देवाचो मोग एकामेका दिवंक संतोषान हांसून सांगाता जियोंक जाय आसली सर्व कृपा ह्या मिसा वेळार मागया कित्या पातकी जावन आसलो कुर्सार थंयसर आसलो सोर तो सयत म्हणटा अकरेच्या घडये सोम्या आमचो उगडास कर म्हजो उगडास कर सोम्या जेजू म्हणटा ह्याच घडयेत हांव न्हू तूं म्हजें सांगता सर्गीय आसतलोय आमेन
उभी रावया त्रयेक देवाथे आमचो बोवाट तुसान सांगात म्हणया सतमंथान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यार गोरबे संभोवलो अंकुआर मुरयेत हांवन जल्मलो पॉन्स पिलाते करताना कस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी खेपिलो तो मेल्या मदेन देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंथां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन आपल्या खुर्सा मरण आनी पुनर्जीवनपणा मुखान संवसाराच्या वायट सक्त्यांचेर आनी पातकी पदव्यांचेर जैत जोडलेल्या क्रिस्तराया मुखांत आमची प्रार्थना बापाक आमी आतां भेटोवया. बापा, तुझे दैविक राज या संसारी बांधून हाडच्या मिसाव तुझ्या पयस सभेक दिलाय. पाप साहेब बिस्प आनी सर मुनियारांनी आपले समर्पित जिणेन मुखांत क्रिस्ताचे बरेपण आनी दनीपण परगडची हातेरा कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. लोकाच्या कुडी आत्म्याच्या बरेपणा थंय हुस्को दवरून खरी सेवा करूंक आमच्या राजकी मुखेल्यांक आनी अधिकाऱ्यांक प्रत्येक जबाबदारी तुवें दिल्याय. बरी योजना रुपीत करूंक लोकाच्या बरेपणा थंय तांणी सडीत गमान दिशेक कर म्हूण मागता. सोमेस पिडेस्तांक गूण कर, सुकोन गेल्ल्या शेलयांक हिंडाक पाटी हाड, अस्कत्यांक आदार दी, बळवतांक संयम लाभय आनी संवसारात शांती पटय म्हूण मागता. सरकी तनकी सलय नासतना जैलांत आसच्यांक आनी तिची शिक्षा भोगच्या कैद्यांक समाजेन तिरस्कार भोगल्ल्यांक क्रिस्त रायाच्या दया आनी बुजोवन बऱ्या मनशा मुखांत फावो कर म्हूण मागता. बापा आमच्या युवजनांक आनी क्रिस्तांव फुडाऱ्यांक क्रिस्त रायाच्या आदर्शान प्रेरीत करून सतानितीचो आनी भाव बांदपणाचो समुदाय बांदून तांणी क्रियाल जायशे कर. पयस सभेंत आनी समाजेंत आपले मेतेरपण दाखोवन तुज्या राजाची मोळा तांणी उखोवन दरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या यंकरिस्तांत वांटेली जाल्ल्या आमकां स्वार्थांतली आनी कोट्या ओदवणेंतली नितळ करून तुज्या मोगाची आनी शांतीची हतेरा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावन आमच्या सकासकी गरजां खातीर मागया. कुटुंबाच्यो जायत्यो विनवण्यो आसात, गरजो आसात, फुडाराची योजना आसात. हे सगळें जेजूच्या पांयां थळा दवरता आसतना मतीन दवरया जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताची राजवटकी चलोव म्हण. मोगळा जेजू ही थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान दयेन तूं मानून घे. आमच्या जिविताची राजवटकीच तूं चलय. हर एका मेठांनी तूं आमकां आधार दी, राख आनी सांबाळ म्हण प्रत्येक रितीन तुजे लागीं मागता. आमेन.
भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, पातकांचे बोक्साने जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडून तुज्या स्पुताक ह्या संवसारान आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सुमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें तुज्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमयें जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय ससनाक यासक आमचो आनी एकलोच राय तो सर्व रसनेचो. शांतीची तो निर्मळ बली खुरसारताने तुका आपणाचीच बेठोवणी केली आनी अशी मनशाकुळाची सडवण संपदली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक ससनीक आनी सार्वीक राज तुझे महिमेन ताने ओपून दिले. राजसताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. ते स्परीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या वगडासाक करा.
Bavarta so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून अंतरल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माई संगती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आमचो राय सगळ्यांची विताच्या हातांत आमी समर्पित. त्या देखून ताणें शिकयले मागणे सगळी आमी भक्तीपणी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. जोती पोतवानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या खंड बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सावनसा जेजू देवाची शेळी आम्हा सगळ्यांचो राय, सर्गा आनी संसाराचो राय. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें आमची पूण तुज्या उतरान म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. दोळे धांपिया काळजांत आयिल्ल्याची सूख अर्घां दिवया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सकदा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्या वाचनां पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या आदबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दयकन बसात. मोगचनो आज पवित्र सभा क्रिस्त रायाचे फेस्त आचरण करता. आयचो आयतार सद्या काळाचो निमाणो आयतार. येवचो आयतार अद्वेंत काळाचो पयलो आयतार. अद्वेंत काळाक तयाराय जावन प्रत्येक जावन क्रिस्मसाक तयाराय जावन आमी येवच्या हप्त्यांत नोव्हेंबराची 25, 26, 27 3 दीस सांजेर 5 वरां तावन 9 वरां पर्यंत रितीर आयोजन केल्या. ही रितीर कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत आसतली. ही रितीर चलोवन व्हरतात ब्रदर जॉयल लसरादो, जायते वर्सां पोट्टा डिवायन रिट्रीटांत आसतले, आनी सांगाता ब्रदर एंटनी डिसोजा. ह्या रितीरेक येवन हेका फळां बरीत हप्तो तशेंच क्रिस्मसाक बरी तयारी करूंक तुमकां सर्वांक उलो आमी दिता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा स्वरुपी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवा